आज आम्ही हांगाचे बसल्या अजून मिटींग कॉल केला कारण सगळ्यात बरा स्ट्रायकर केलेले फाटले मेजर डिमांड्स आशिल्ले ऑलमोस्ट फुलफील केल्ले नासले. हाऊसार क्लब खातीर सांगता की 220 वयल्यान आतां तेंची वेजीस जी आहा ती इनक्रीज करून 300 फाटीं आमी डिसिजन घेतलेलें तें तांकां कळिल्लें आसा. MSCP आनी डिमांड जो आसा एक डिमांड आशिल्लो तो आमी एक्सेप्ट केल्लो आनी आमी तांकां 5 जुनाक ओरली आमी तांकां पयलीं कळयल्लेंच 5 जुनाक आमी युनियनाक लेटर करून कमिशनरान सायन करून धाडिल्लें आसा. पूण तांकां 221 वयल्यान 300 वेजीस मान्य नासलेली आनी ते 409 आग्रह धरतात. आमचे जायते कॉर्पोरेटरा कडेन घेवन हांवें एक कॉन मिटिंगूय घेतली तेंचे कडेन. त्या वेळार ते म्हणटाले की तेन्ना तेंच्यानी तो डिमांड धरलेलो पूण हांवें कॉर्पोरेशनाचे सद्याचे आर्थीक फाटबळ जे आमकां प्रोवायड करूंक जे आमी करूंक शकता 3.5 कोटीचो जो आमकां एडिशनल बर्डन जाता तो आमी पेलपाचें ठरयल्लें आसा आनी तेज्या वयर आमी वेजीस वाडोवपाक शक्य ना. पूण हेजो अर्थ असो की ह्या फुडें वाडोवचें ना. ज्या वेळार ट्रेजरीन आनी पयशे जमा जातले त्या वेळार परतो विचार करूं येता अशें तांकां कळीत केलें. तेज्या उपरांत दुसरो जो तेंचो डिमांड आशिल्लो की लास्ट टायम जे तेंची 8 दिसांचो स्ट्रायक जाल्लो त्या स्ट्रायकार जी ते सॅलरीज मागता वेजीस मागता ती सर्वीस तेंची रेग्युलरायज करची अशें म्हणून आनी नेमकी ह्या तेजेर चड भासाभास जाली आनी मागीर आमी स्टँडींग कमिटी आनी काही मुस्के नगर सेंटर ऑफ जे ऑफिसर्स युनियन हेंच्यांनी बसपा घेतली आनी त्या वेळार तेंच्यांनी कॉमनली ठरयल्या की आपण परत गव्हर्मेंटांतल्यान रिटर्न हाडटा की ते 8 दिसांची सॅलरी दिवपाक मेळटा.